नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार। सध्या गोंयान एक विशय गाजता तो म्हणजे फार्मा कंपन्यो ज्यो आसात गोंयच्यो, ज्यो सगळ्यान चड व्हडलो उद्देग गोंयान जो खंयचो आसा तो म्हणजे फार्मा उद्देग जो एस्टाब्लिश जाला। तो फाटले 2 दीस जाले आमी जर पळयत जाल्यार मातशे ताचे जे कंपन्यो ज्यो काय आसा तांचो कारभार वादग्रस्त थारता। सगळ्यान पयली इंडोको कंपनी जी आसा तांणी 24 तारखेक फाल्यां मुंबय हांगासर नोकर भरती मुलाखत जी आसा ती दवरिल्ली गोंयच्या प्लांटा खातीर। त्या उपरांत खूब बोवाळ जालो, विरोधकांनी आरोप प्रत्यारोप केले, सरकाराचेर मोठ्या प्रमाणात टिका जाली आनी काल तांचे निमणे ती रद्द केली नोकर भरती मुलाखत। मुख्यमंत्र्याक तशें पत्र दिलें। इतलेंच ना जाल्यार आयज परतून एक फावट आनी एक कंपनी एनक्यूब जी मडकय आयडीसीन आसा तांणी सुद्धा अशाच तरेची एक नोकर भरती मुलाखत जातली, ती सुद्धा पुण्या जातली अशा तरेचें तांचें परिपत्रक जें आसा तें प्रसिद्ध जाल्लें। ते ताचेर सुद्धा आयज मोठ्या प्रमाणात वाद जालो आनी एकंदर ह्या सगळ्या कारभाराचेर म्हणजे ह्यो कंपन्यो आसात गोंयान, तेंचे प्लांट्स चलतात गोंयान आनी ह्यो कंपन्यो नोकर भरती मुलाखती ज्यो आसा त्यो दवरतात मुंबय पुण्या ह्या जाग्यांचेर। सो ह्या सगळ्याक लागून सरकाराचेर टिका जातली। आतां ह्या दोनूय कंपन्यांनी मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन ह्यो ज्यो तांच्यांनी मुलाखती दवरिल्ल्यो नोकर भरतीच्यो त्यो रद्द केल्यात अशें सांगल्या। पूण ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आमच्या बरोबर नीरज सर आसात, सिनियर जर्नलिस्ट आनी आमचे फिचर एडिटर, त्याच प्रमाणे साबार कितलींशींच वर्सां ते पत्रकारितेन आसात। तांच्यांनी ह्या संबंदी गोंयचे कामगार आयुक्त जे आसात तांच्या वांगडा भासाभास केल्ली। नेमकें तांणी कितें सांगलां आनी एकंदर हाजेर तांचें कितें मत आसा तें आमी जाणून घेवया। सर, तुमी हो सगळो विशय आमी जर पळयत जाल्यार फाटले 2 दीस वादग्रस्त थारता, सरकाराचेर मोठ्या प्रमाणात टिका जाता। कशें पळयता तुमी ह्या विशया कडेन? खूब सेन्सिटीव असोच हो विशय आसा। हय, एक्चुली खरें म्हणजे हें जें कितें घडलां कालच्यान तें गोंयच्या सरकाराचेर खरें म्हणजे सामकें बरी इम्प्रेशन दिना एक्चुली। कारण हो कारभार इतलो सामको हें चल्ला असो दिसता की सारके आमचे जे आयुक्त कामगार आयुक्त आसा नाजाल्यार कांय डिपार्टमेंटां जीं आसा जे जाणी गोंयच्या स्थानीक लोकांक नोकरी मेळपाक जाय म्हणून तांचें काम करपाक जाय तें जायना आनी कंप्लिटली सामकें नॉन सिरियस आसा हें हाजे वयल्यान कळटा। कारण हे ज्यो 2 ज्यो केसीस आयल्या त्यो विरोधकांनी हाजे फुडें हाडल्या आनी जेन्ना ती केस येता तेन्ना मागीर सरकारान दबाव घालता आनी त्यो फाटीं घेवपाक लायता। सो हाजे वयर आनी हाजी अश्यो कितल्यो केसी आसतल्यो हें कोणाक खबर ना। सो दीस इज नॉट अ गूड सायन। आनी गोंयचे आमी म्हणटा इतलो बेकारी आसा गोंयान आनी तरी आसतना जर आमी गोंयचो सरकार इतलो सिरियस ना आनी विरोधकांक परत परत झगडचें पडटा हाजे खातीर। खरें म्हणजे सरकारान प्रोएक्टिवली कितें करपाक जाय आशिल्लें अशें घडपाकूच फावना एक्चुली। म्हणजे ज्यो ह्यो कंपन्यो गोंयान आसात इतल्यो त्यो प्रॉफिटानूय चलतात आनी अशें आसतना जर तुमी हांगासरले प्लांट चलोवपाक जे एम्प्लॉई लागता त्या खातीर जर तुमी महाराष्ट्रान वचून जर घेवपाक लागले इंटरव्यूज जाल्यार ते सामकेच एक गंभीर अशी बाब आसा। आनी जर हाजेर आमी जर पळयत जाल्यार अजून पर्यंत इंडस्ट्री मिनिस्टराचें सुद्दां कांयच हाजेर वक्तव्य आयिल्लें ना किंवा स्पश्टीकरण येयल्लें ना। सर, ह्या सगळ्या विशयाचेर तुमी कामगार आयुक्त जे आहा लेविन्सन मार्टिन्स हांकांय मेळ्ळे, तांचें नेमकें म्हणणें एक्झॅक्ट तांणी कितें म्हटलें तें आमी पळोवया। पूण तेंच्या वांगडा भासाभास केल्या उपरांत तुमकां कितें पिक्चर लक्षांत आयला एकंदर फार्मा ह्या सगळ्या सॅक्टरा बद्दल? इवन कामगार आयुक्ताचे पयलीं हांव काल युनियन लिडराक उलयलो आनी ताणें म्हाका ज्यो गोश्टी सांगल्यो त्यो खरें म्हळ्यार इतल्यो गंभीर आसा। तो म्हणटा की फार्मा इंडस्ट्री भितर गोंयान मोर दॅन 80% म्हणटा भायले लोक आसा आनी गोंयकारांक ते कशेंच दिना, जॉब दिवपाक सोदना। एक्चुली खरें म्हणजे फार्मा इंडस्ट्री भितर आमचे कडेन टॅक्निकल लोक आसा, फार्मा B.Pharm केल्ले M.Pharm केल्ले भरपूर लोक आसा, बेकार आसा, पूण तांकां गोंयकारांक ते प्रिफरन्स दिना। कारण ते म्हणटा तांकां दिसता की गोंयकार सारके तांकां टायम फॉलो करता आनी तांकां बाकीचे फॅसिलिटीज दिवचे पडटा। सो जे कोण भायल्यान जर हांगा आयले जाल्यार ते तांचे कडेन चड काम करून घेवपाक मेळटा, सवाय भितर कमी सॅलरी दिवपाक मेळटा, ते युनियन जायना, अशी कितल्योश्योच गोश्टी आसा आनी हाजे खातीर हे जाता तितले भायले लोकांक हाडून हांगा काम करपाचो प्रयत्न करता। सो तो ही सामकी सिरियस गोश्ट आसा। 80% जर तो म्हणटा आसत जाल्यार ही सामकी गंभीर गोश्ट आसा आनी सरकारान जाता तितले बेगीन हाजेर कितें तरी एक्शन घेवची पडटली। सो आनी आतां कामगार आयुक्ता कडेन आमी आमचो लेविन्सन मार्टिन्स जो सद्याक कामगार आयुक्त आसा एक्चुली इज अ व्हेरी प्रोएक्टीव ऑफिसर आनीक तांणी म्हाका सांगलें की एक म्हणजे एज अ नी जक रिएक्शन म्हणटा तशें जेन्ना ही केस उक्ताडा आयली तेन्ना सरकारान रिएक्शन दिलें। मागीर तांणी इमिजिएटली जेन्ना दबाव वाडलो विरोधक टिका करपाक सगळे पार्टीज फर्स्ट टायम सगळे पार्टीज तांच्यांनी हाजेर एकठांय आयले आनी ताजेर विरोध केलो। सो ताजे नंतर सरकार एक्शन घेवपाक लागली आनी इमिजिएटली तांकां शोकत नोटीस धाडली
आनीक तांकां ती शोकन दाटेकर ही फाटी घेवपाक लागली की तांणी जे इंटरव्यूज दिवपाक आशिल्ली ती. सर कालच्यान आमी जर पळयत जाल्यार त्यो कंपन्यो तश्यो हें काडटा मुलाखतींची परिपत्रकां, मागीर आमी त्यो कॅन्सल केल्यो म्हणून सीएमाक दिता, परत आनी एक कंपनी काडटा, परत सीएमाक दिता, मागीर सीएमा कडल्यान क्लॅरिफिकेशन येता की तें कॅन्सल जालां म्हणून. सो हो सगळो कारभार पळयत जाल्यार सर हो सगळो कोणाचो ताळमेळ कोणान अशें एकंदर चित्र. दिस इज नॉट द वे टू डू इट एक्चुली. ताजेर खरें म्हणजे एक सिस्टम आसपाक आशिल्ली आनी म्हाका लॅव्हेंडर मार्टिसान सांगल्या भशेन देर इज अ लॉ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन वेकन्सीज एक्ट आसा आनी ह्या एक्टा अंडर प्रत्येक प्रायवेट अस्थापन जे आसा गोंयान आसा तांकां जर नोकर भरती करपाची आसा जाल्यार तांच्यांनी कंपल्सरिली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक इन्फॉर्म करपाक जाय की आमकां ह्यो ह्यो वेकन्सी आसा आनी ह्यो आमकां भरपाक जाय. आनी ताचे प्रमाणे तांचे कडेन जो डेटा जो आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी कडेन जर प्रत्येक 5 वेकन्सी खंय ते 100 नांवां तांकां धाडटा आनी हो कंपल्सरी जावपाक जाय. ताचे नंतरच ते बाकीच्यांक घेवपाक शकता. सो एवरी टायम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हॅज टू बी इंटरमिटेड. हांवें तांकां विचारलें की अशें हाजे पयलीं तुमकां कोणें इंटिमेट केलां जाल्यार तांकां तो म्हणटा की आपल्याक चॅक करचें पडटलें. हाजो अर्थ सामको सिंपल आहा की म्हाका दिसना खंयचीच प्रायवेट ऑर्गनायझेशन आनी स्थापना हें फॉलो करता. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ते वचना. तशें जाल्लें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे कितलेशे भुरगे एस्परंट जे आहा तांकां जॉब मेळपाचो. सो सर तुमी उल्लेख केलो लेविन्सन मार्टिन्साचो. आमी ह्या कालच्यान जें कितें घडटा तेचे बद्दल आमी थोडक्यान उलोवपाचो यत्न केलो. सरान जो उल्लेख केला ते म्हणजे लेविन्सन मार्टिन्स जे लेबर कमिशनर आसात ते नेमके तांणी ह्या सगळ्या विशयाचेर कितें मत जें आसा उक्तायलां तें सुद्दां आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट तांणी तो सांगलो की तो म्हणटा आतां हाजे फुडें आमी सगळ्यांक एक नोटीस धाडपाची आसा की हाजे फुडें जर तुमी केन्ना वेकन्सीज जर काडपाक आसा जाल्यार तुमकां यू हॅव टू गो थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. हो ऑलरेडी कायदो आसा हो तांकां आमी परत रिमायंड करपाक सोदता. पूण जो पर्यंत सरकार फॉर्म रावपाना जो पर्यंत हाजेर एक्शन आनी एक इंट्रस्टींग गोश्ट सांगता. ह्या एक्टान आमी एक्ट वाचलो आनी ह्या एक्टा भितर पेनल्टीचें प्रोविजन आसा. जर खंयची कंपनी जो एक्ट फॉलो करना आनी अशें डायरेक्टली जर हें केलो जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन पेनलायज देम. हांव पयलीं केला अशें पेनल्टी बी मारल्या म्हाका खबर ना, कांय आयडिया ना. पूण यू नो वॉट इज द पेनल्टी? 500 रुपया. फक्त 500 रुपया. फक्त 500 रुपया. फर्स्ट टायम जर ताणें ऑफेन्स केलो 500 रुपया पेनल्टी आसा. सेकंड टायम जर केलो जाल्यार 1000 रुपीज. सो म्हणजे हांगा आरटीओ सुद्दां फायन मारता लोकांक ती हेच्या पेक्षा चड आसा. एक्झॅक्टली ह्यो अक्षरशः फकाणां सामकी. सो हें कोणाक सेव करपा खातीर दवरला आनी ती पेनल्टी म्हणल्यार कित्या खातीर नांवाक दवरल्या ती खबर ना म्हाका. सो सरकारान ही पेनल्टी वाडोवपाक जाय, स्ट्रिक्ट कितें तरी हें आसपाक जाय. तेन्नाच ह्यो कंपनीज ह्यो कायदो फॉलो करताले. खंय तरी भंय उरतलो. सो सरान जशें म्हटलें की ह्यो इंट्रस्टींग गजाली. फक्त 500 रुपया पेनल्टी म्हणजे चणे भिकणां आमी अशें म्हणटा ती सुद्दां म्हारग जालें आतां. सो लेविन्सन मार्टिन्स जे कामगार आयुक्त आसात तांणी नेमके जेन्ना सर तांचे कडेन उलोवपाक गेला तांणी नेमकी कितें ह्या सगळ्याचेर म्हायती दिली ती आमी आतां हांगासर पळोवया. See, yesterday there was one incident reported on the social media. We took cognizance of it immediately and we issued a show cause notice. See, there's an act under which private firms has to notify us, our employment exchange, and once they notify, like how government is notifying us, we sponsor names to that particular industry. Okay, so there's a ratio of so after for 5 posts 100 names are proposed by us. Now in this we realized yesterday they were not notified, but I think only after we made an issue and issued a show cause notice. Show cause notice under Employment Exchanges Compulsory Notification of Vacancies Act 1959. Okay, there's also a penal provision under this. So under the notification issued to Indoco Pharma yesterday, and today again for N-Cube it is also issued in Madkai. Okay, so whole thing is that the local population, local eligible candidates should be who are actually registered with us. We sponsor them, and that is not being done. Action is now let us wait for their reply. Unofficially, I have gathered that they have withdrawn that notification. But if that's so, let us see that. But henceforth, not now. I am going beyond this. This is 1 or 2 incidents which has happened. There are many things, and then we are coming out with a comprehensive. The Notification Act is already there, but we are going to remind them that this is there to ensure that we are notified in time, well in time, not after you already start the process. Secondly, my personal opinion is that we have to also ensure that other organizations like banks,
There are a lot of banks where people are coming. I have nothing against people from outside anywhere, but then my local people has to be, who are registered with the Employment Act, has to be given opportunity. So comprehensive thing I have asked my employment officer to put up, and we'll circulate it to all the organizations, also to the industries department, to all the industries, to the lead bank, that is State Bank, to all the other banks. So this has to be done. So every private organization in Goa has to go through employment exchange. They have to give their requirement to us, and then we'll sponsor names from the employment exchange. Now, for instance, pharma companies, we have registered people with B Farm. How much? M How many unemployed must be there? B Farm money to No, they see there are registered I think over 1 lakh or so, but I am trying to I'm in the process to. only M Farm and B Farm. No, M Farm, B Farm, graduation, ITI, engineers. So we have enough people. It is there, but that data also I am in the process of cleaning now, because people, why they register here, thinking that they'll get a government job, but they are working somewhere. So there's an issue of unemployment, there's an issue of underemployment also. There are people who are still studying, they are also registering here. So we are in the process of cleaning up all this to come at an actual factor of actual unemployed people in the state of Goa. Okay. We are also working on to ensure that unorganized sector is also try to help. So in fact this meeting is for that only. So there are a lot of unorganized sector people working as electricians, there's a local masons, painter, this, how to make available to them job opportunities. We are also working on that. It's a preliminary stage. But basically all organizations which has positions to be filled up, they have to notify us. So that we sponsor names. Right now, how many applications you get from private companies? So that data I have to consolidate. You can ask the person. Are you getting any? We are getting. But these are the two things we have not got now. Yesterday and today. That is because the opposition brought it to the notice. Yes. Otherwise, I think there are so many companies. So for that now I am working on. To ensure that there is a comprehensive instruction to them, and the law is already there. So we are going to bring to all their notice, and then again this has to be verified. To do a survey or how many people are employed in various companies. No. In fact, in these companies also, in that particular show notice, I asked them. So we'll seek details from all companies as to how many interviews they have done, how many local governments have applied, how many local governments have been given job, and how many who have applied or not given job, and the reasons thereof. These are the 3 questions I have asked. So this data will only to these 2 companies, or you will ask? As of now only these 3, but others also we have to do, because we don't, as of now we don't have data how many have bypassed us and done that. So we have to cross check and verify this. So there must be many companies who are maybe, but unless I get the data, I cannot say so.